Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. बुधवारा महाराष्ट्र आणि गोवा दर्यादेगांचेर निसर्ग चक्रीवादळाचो तडाखो बसपाची शक्यताय. रायगड अलिबागात वादळ आदळपाचो अदमास. थंय बचाव कार्या खातीर सगळी तयारी चालू आसा. गोंयांतूय ऑरेंज अलर्ट. दर्यादेगांचेर 90चे स्पीडीन वारे मारूंक शकता. लोकांनी झाडाचो आलाशिरो घेवचो न्ही. लायटीचे खांबे स्ट्रक्चरा लागसार रावचे न्ही म्हूण शिटकावणी. नुस्तेमारांक आनी दर्यादेगांनी वारे खावंक वतल्यांकूय शिटकावणी. So now, as of now, that cyclonic storm is lying in East Central Arabian Sea, approximately at a distance of around 270 kilometers to 280 kilometers from Goa's coast. Now, because of that system, it is bringing a lot of moisture, a lot of strong winds to Goa, and because of that, only Goa is witnessing heavy rainfall. And on 3rd June afternoon, the system will have a landfall over the region Alibag, which is in near around the region Alibag, not exactly. Near around Alibag in Raigad district of Maharashtra. So even though the system is going to slightly keep on moving away from Goa, but the system is at the same time intensifying too. So when we would like to inform or tell public that be cautious, that in case there are some weak trees or weak electrical poles or any other structures, to be away from them, because such winds can create damage to such structures and result in accidents. So this is one request. And secondly, fishermen are strictly advised not to venture into sea, because even though wind speed at land region is around 55 kilometers per hour, but in sea, as the system is intensifying, that could be up to the speed of 80 to 90 kilometers per hour near in the sense away from Goa's coast. And when the system is having a landfall, the wind speeds are even up to the mark of 100 and 120 kilometers per hour. So this is very severe in sea. So people or fishermen are again requested not to venture into sea up to the end of 3rd June. गोंयांत राती सावन वादळ आदलो पावस सुरू जालो. दिसभर गोंयांत मोठो पावस. कितलेशेच वाठार उदक चिखलान तुंबले. गोंयांत लॉकडावनात लेबर नाशिल्ल्यान गटारांचे नितळसाणींचे बारा. मान्सून काल केरळात पावलो. नेट आसा तसोच उरल्यार 3-4 दिसांत गोंयांत. विर्नोडा पत्रादेवी हायवेचे काम सुशेगाद. कुस्तिल्ली माती रस्त्यार पातळून रेबो. आता नॅशनल हायवे तो सबवे जर तुम्ही 10 पैशात जाल्यार म्हाका दिसता रातचो ते लोक शुवा कोणी तरी परवडो पडटलो. ती सगळी माती सगळी पावसान सगळी देंवल्ली आहा, सगळो रेबो जाल्लो आहा. तेका लागून मागता हांव नॅशनल हायवेचे इंजिनियर आहा आनी आमचे जे PWDचे इंजिनियर आहा तेंचे हाजेर लक्ष घालपाचो. कित्याक आता तुम्ही गेल्या वर्सा पयले कितकेशे लोक हे हायवेच्या कामा खातीर लोक कितकेशे पडलेले, चडशे लोकांचे एक्सिडेंट जावन थोडे बावडे मरण पावले. हांगा जे रस्त्याचे काम चालू आहा ते पळयत जाल्यार खूब आमकां वायट दिसता. आमी तेंच्याकडे प्रत्येक 8-8 दिसान वयता आनी तेंच्याकडे रिक्वेस्ट करता, हे अशें जाता, ही माती तुमी घालताले, माती रस्त्यार येतली म्हण तांकां सांगलेले, ते सांगता माती येवची ना आमकां सांगतले. आनी आज पयलोच पावस लागलो जाल्यार आज सगळी माती रस्त्यार येयल्या आनी चिखल जाल्या. मालकाची पेडण्याची परिस्थिती पुढे पत्रादेवीच्या थंयच्यान येताना ती परिस्थिती आहा. तेका लागून हांव रिक्वेस्ट करता सरकाराक की अशी परिस्थिती लोकांचो विचार करा, स्वताचो विचार करूं नाका. पण ही जी परिस्थिती आहा, लोक कोण मरूंक काना, ल्हान भुरगे आसतात, तेंच्या बरोबर फॅमिली आसता. इतले मजगती रेवड्या माळी वाड्यार एका घरार झाड कोसळ्ळें. भुरगीं आमची सगळीं भायर आसलीं. तेन्ना कितें आवाज जालो आनी भेंडी पडली. भेंडी पडून सामकी मागीर तकलेन नळो पडलो. आनी नळो पडून मागीर तकली मातशी फुटली. बावसाक मार लागलो सामको. हे बावसाक मार लागलो आहा. सामकें दोतोरागेर वचून भियेले आमी. भितून सगळें गळ्ळे बिळे आनी वांशे मोडले, नळे फुटले सामके, पत्रे डॅमेज जाले. हे सगळें पावसान सगळें डॅमेज जावन करून उडयलें सगळें. आनी बेरी बी फुटले सगळें. 1 लाखाक सुमार म्हाका लुकसाण जालें. सगळें कांयच गावंक ना. जेवण करतले जागा ना, सगळें हें जाला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.